कुर्ड्यांक दिश्ट दिल्लो, थोंट्यांक पांय दिल्लो, मोन्यांक जीब दिल्लो आनी भेऱ्यांक कान दिल्लो. म्हजे विशीं कुरानांत बरयलेलें आसा. सुरा मरियम वो अध्याय वाच अशें त्या आवाजान तिका सांगलें. आनी तिणें मागीर उर्दू भाशेन ट्रान्सलेट केल्लो कुरान हाडूंक लायलो आनी ती जेजू विशीं वाचूंक लागली. आनी तिका अजाप दिसलें, अरे जेजून इतलीं अजापां केलांत आनी तूं बरयलेलें आसा म्हज्या कुरानान, तर म्हजे खातीर तो कित्याक करिना. परत ती निराशी जावंक लागली आनी मरूंक आशेताली. अशें आसतना ती म्हणटा, एके राती सुमार 3 वरांचेर म्हाका जाग जाली आनी म्हज्या रुमान कुडान सगळो उजवाड आनी हांव अजाप जाली. बाबा आतां असो उजवाड कसो जालो काय, दीस उदेलो काय? ना, वरां पळयल्यार 3 वरां. भायर बागेन काम करपी माळी आसा ताणें पण दिवो लायलो काय? ना. मागीर हो उजवाड कसलो? आनी तिका तो उजवाड पळोवंक जालो ना. आनी तिणें तो उजवाड असो करून पळयलो, थंय 13 जाण धवे वस्तूर न्हेसलेले आसात आनी मदेगात उबो आसा तो हेरां परस मातसो लांब आसा. आनी तो ताका म्हणटा, गुलशन, हांव जेजू, उठ, उबी राव. ती म्हणटा, सायबा हांव अपंग, हांव व्हीलचॅराचेर आसा, हांव कशी उठूं? परत्यान जेजू ताका म्हणटा, गुलशन, उठ. ती भियाता उठूंक, कित्याक उठली जाल्यार पडटली. परत्यान तिका जेजू म्हणटा, गुलशन, उठ, उबी राव. आनी गुलशन म्हणटा, हांव उठली, हांव उबी रावली. पयले फावटी म्हज्या जिवितांत 19 वर्सां हांव ह्या व्हीलचॅराचेर आसा. 19 वर्सां उपरांत हांव उबी रावली. थोडीं पावलां हांव फुडें चल्ली आनी ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें म्हज्या माथ्यार हात दवरून म्हणलें, गुलशन, तूं आतां म्हजी शीस. म्हजी शिकवण तूं आतां दुसऱ्यांक दितली. आनी गुलशन बरी जाली. कोणाकच विस्वास बसलो ना, अरे गुलशनाक अशी कशी बरी जाली.